राज्यातल्या सगळ्या प्रवासी बशींच्या तिकेट दरात 1 जुना सावन व्हड प्रमाणात दरवाढ जावपाची आसा। पहिल्या 3 किलोमीटराचेर 10 रुपया जाल्यार शटला खातीर दर किलोमीटरा फाटल्यान 1 रुपया 40 पैसे अशें आसतले। राज्यात सामान्य मनशाच्या सदच्या जिणेच्या प्रवासाचो भाग म्हळ्यार त्यो बशी, मागीर त्यो सरकारी कदम बशी आसूं ना तर खासगी बस आसूं। शाळेक काम धंद्याक वचपाक ल्हान तशेंच जाणट्या मनशाच्या जिणेंत सामान्य मनशाक बशींतलो प्रवास जिणेचो म्हत्वाचो भाग जावन आसा। ह्याच बशींच्या तिकेट दरांत आतां जून म्हयन्या सावन वाड जावपाची आसा। राज्यांतल्या सगळ्या प्रवासी सिटी आनी शटल सर्व्हिस बस तिकेटीच्या दरांत 1 जून सावन व्हड प्रमाणात वाड जावपाची आसा। पहिल्या 3 किलोमीटरांचेर 10 रुपया जाल्यार फुडल्या 5 किलोमीटरांचेर अतिरिक्त 5 रुपये असो तिकेटीच्या दरांत वाड जावपाची आसा। येरादारी खात्यान ह्या विशीं अधिसूचना जाहीर केल्ली आसा। राज्य सरकारानय ह्या फावटी तिकेट दर वाडीचो प्रस्ताव मान्य केल्लो आसून राज्य येरादारी प्राधिकरण आनी प्रादेशीक येरादारी प्राधिकरणान तिकेट दर वाडीचो आदेश दिला। ह्या प्रमाणे नवे दरपत्रक येरादारी खात्यान जारी केला। शटल बस सेवे खातीर दर किलोमीटरा फाटल्यान 1.40 रुपया असो तिकेटीचो दर आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव।